गांवचे जे रेजिडेंट्स आहात त्यांचे कडच्यान एक कंप्लेन पावली की जी पेप्सी फॅक्टरी आसा त्याच बरोबर एक फिश पॅकिंग फॅक्टरी आज हांगा येवपाची आसा जो गव्हर्मेंटान तो इंडस्ट्रियल झोन म्हणून हांगा तो डिक्लेअर केल्ले कडेन आसा ताका लागून ह्यो सगळ्यो फॅक्टरी हांगा जाल्ले कडेन आसात ते फॅक्टरीक मायग्रेटेड जे लोक आसा जे भायले लोक आसा ते लेबर म्हणून हांगा हाडले कडेन आसात आनी ते लोक येतना सगळे मलेरिया आनी नाका आसले दुयेंसां घेवन हांगा येयल्ले कडेन आसात ताका लागून हांव म्हागे पंच मेंबर्स आसा आमची टीम घेवन थंय इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना हांवें पळयलें की जे कितें थंय चल्लां तें सगळें उड्यारच चल्ले कडेन आसा थंय एक संडास ना एक सॅनिटेशन पर्पजाक सगळें धांदळ करून उडयल्ले कडेन आसा आनी ते लोक सगळे उड्यारच बसतात जेन्ना गव्हर्मेंटान हांगा जेन्ना IDC जेन्ना डिक्लेअर केलो तेन्ना IDC जाल्ले त्याच बरोबर तेजो रस्तो तर दिवपाचो आशिल्लो हांगा गांवच्या रस्त्याच्यान हांगा लोक येता रातचे डंपर्स येता व्हडली व्हडली गाडी येता तेंची लायटी आनी सगळे वायरी तोडून वतात लोक रातभर लोक काळखां रावतात जून म्हयन्यान आमचे 8 केसीस आणि जुलय म्हयन्यान आमच्यो 16 केसीस टोटल 24 कोण हे लेबर काय तुगेले ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचे जे लेबर आसता पळय मायग्रंट लेबर चड सगल्यो केसीस त्यो मायग्रंट लेबर आसता खंयची कंपनी पेप्सी आनी फिशरीज त्या फिशरीज आनी वरुण बेवरेजीस आणि आयज सुद्दां आमची टीम वचून तांकां परत इन्स्ट्रक्शन दिलां की वील वी डिलींग व्हेरी स्ट्रिक्टली विथ देम समज ते फॉलो करना जाल्यार हे गायडलायन विदाउट हेल्थ कार्ड्स तेंच्यांनी कोण एक सुद्दां एम्प्लॉई कामाक लावपाक जायना आमगे भुरगीं आतां शाळेंत वता पळय पेप्सी फॅक्टरी जावं ती फिश डिपार्टमेंट ती आसा सगळीं तेंगे खंय खंय भाड्यार रावता तांकां संडास सुद्दां करपाक तांकां जागा ना बेवारशी सगळें संडास करता ती हांगा आनी आमकां मेन म्हळ्यार कितें सगळे लोक आतां पळय बरें आसूं पडला कितली मच्छर जाली त्या पासून आमी कितें करपाचें शाळेंत भुरगीं वता पळय आमगे कितलीं त्या भुरग्यांक पासून येतलो मार येतलो सगळो आमगे हांगा पेप्सी फॅक्टरी जाल्या आनी नुस्त्याची फॅक्टरी जाल्या आमकां सगळ्यांक त्रास जाता हांगा आनी आमची किती त्रास जाता कितें आतां कोणा ते मलेरिया जाला की टायफॉयड जाला सगळें जाला उगड्या सगळें हें जाता थंय म्हणटकीर आमचे भुरगे सगळे शाळेंत ल्हान व्हड सगळे भुरगे शाळेंत वयता इस्कॉलाक वयता मागीर ते आमकां हांगा गांवां येवची न्ही ते बी प्रॉब्लेम जाता लायट हांगा पेप्सी जालेले आमकां लायट कांय उरना सकाळची 9 वरती बंद आमकां रातची लायट येता 9 वरांचेर ते पासून आमकां मिसांक बी वचपाक मेळना आनी आमचें घरचें काम बी तशें उरता गव्हर्मेंटाय जाल्यार गव्हर्मेंट म्हणजे आपल्याला काय लागना कसली आमी कलेक्टराय सांगले न्ही बाबा हे NSC कोण दिल्या तो वयले हेणीन दिली म्हणटा तो हे लायट आमकां हे फॅक्टरी दोनी जालेल्या लायट आमकां दीस रात वयता आमकां लायट म्हणटा बील आमकां येता कोण 1000 येता 2000 येता कोण म्हाका पळय 50 रुपया येता तर 400 रुपया बील येयला हे लायटीन लायट काय आमकां सारकी ना कित्याक लागून अशें म्हणटा तो हे फॅक्टरी पेप्सी आनी एक निश्चय हें दिवन ताका लागून प्रॉब्लेम आमकां जाला अशें आमकां कळून आयलां की जे भायले कामगार हांगा काम करतात तेन्ना ते उगड्याचेर संडास करतात उगड्याचेर न्हांवतात ते खातीर हे सगळे वायट गजाली घडटात ते खातीर हांव आनी प्लस मलेरिया बी हाजे पासून जाल्ले कडेन आसा ते आमकां रिपोर्ट हेल्थ सेंटरा कडेन मेळ्ळे कडेन आसा हांव निशेध करता की हे सगळें घडूं जायना म्हणून पेप्सीची आनी नुस्त्याची फॅक्टरी जाली न्ही ताजे लागून आमकां खूब त्रास जातात कित्याक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येतात वतात मदेंच लायटीची वायर तुटतात आतां ही लायटी ऑफिसर सांगलें जाल्यार ते कितें सदांच कितें म्हणटात तुमची मेन लायन फॉल्ट अशेंच म्हणटात कितें ते सारकी सांगनात लायटी डिपार्टमेंटांतल्यान तांगेल कितें जाल्यार कनेक्शन उरपाक शकता न्ही आनी दिसभर आनी रातभर तांगेल गाडी व्हडल्यो व्हडल्यो चालूच उरतात आनी दुसरी म्हणजे आतां हो मेन रस्तो व्हडलो करया व्हड करा म्हणटात पूण हो रस्तो तुमी तांणी बायपास घेवपाचो कित्याक हो रस्तो मेन रस्तो जर व्हडलो करो आमकांय त्रास जावपाक शकतात तेन्ना त्या साठी दुयेंसाची कितें म्हणा तूं आनी आतां ह्या दिसांत आमी आयकत आसात मलेरिया जाला आनी टायफॉयड जाला ती आमकांय फाल्यां जावपाक शकता हे जाता पळय कारण कितें आसतलें हेजें कारण म्हळ्यार तांणी मेन म्हणजे तांणी तांकां जे लोक थंय रावल्यात कामाक तांची मेन म्हणजे तांगेली सुविधा तांणी करपाक जाय आशिल्ली संडास बाथरूम तशें कितें तांकां बांदून दिवपाक जाय आशिल्लें